भाव भयणीनो, काल आमी जेजूच्या शापायची आनी शामायची परब समारंभल्या. जोकी आनी आना ही सायबीण मांयची बापूय आनी आवय. शापाय शेमाय ती आमकां आमची परंपरा, आमचे भावार्थाचे गुण, देख आनी रिती रिवाज कशे भाशेन आमी क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय तें आमकां शिकयतात. आवय बापूय कामाक गेला तेन्ना ती आमचे देखरेख करतात. घरा आमकां बरे भाशेन जेवण दितात, खाण दितात, आमचे काम करतात. केन्ना केन्ना ती आमकां वायट मार्गार वयता तेन्ना बऱ्या मार्गार हाडूंक शिटकायतात. आमी वायट मनशां म्हूण न्हय, पूण तांची ती जबाबदारी आवय बापूयच्या जाग्यार. तर तशें एक शामायन आपल्या नातवांक अशी एक चीट बरयली: हांव तुमकां सगळ्या म्हज्या नातवांक एक लांब आनी खुशाल जिवीत आंवडेतां, पूण केन्नाय तुमच्या जिविताक पिडेक लागून वो मोगाचो मरोन गेलो म्हूण व्हड दूख जाता तेन्ना ह्यो वस्तू करूंक चुकयनाकात. ताबेर्नाकलांत आसलोल्या जेजूक आनी कुर्सा मुळी आसलोले ताचे आवयक तुमचें दूख सांगूंक विसर नाकात, कित्याक सगळ्यांवन चड दूख तांणी सोंसलां आनी आमच्या दुखांत ती आमची पिकोवणी. ही जाणवायची उतरां रोजा मार्गारिता वासलो पाप साहेब, स्वर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसीस हाचे शामायन उद्गारलोली. भावार्थाची बुनयाद ताका ताच्या कुटुंबांत वडिलां वरवीं फावो जाली म्हूण पाप साहेब फ्रांसीस वळखून घेता. ताचे शामायन ताका शिकयलोलें मागणें: जेजू तुज्या काळजा सारकें काळीज म्हजें कोर. जिजस मेक माय हार्ट मोव लायक योर्स. हें मागणें पाप साहेब फ्रांसिस्कान मरो पर्यंत आपल्या जिवितांत केलें. ताचे शामायचो ताचेर जालोलो प्रभाव एके वाटेन आमकां आमच्याय शामाय शापायचो आमचेर कसलो प्रभाव जावचो म्हूण सांगता जाल्यार, दुसरे वाटेन आमची शामाय शापाय आनी जाणटी देवाचें देणें आनी आमी तांचो भरपूर मोग आनी सांबाळ करूंक फावो म्हूण आमकां शिकयता. दुसरें, मागण्या विशीं आमी आज आयकलां शुभ वर्तमानांत आनी पयल्या वाचपान. अब्राहम सोदोम आनी गोमोरा अनवळखी लोक, ते कोण ते तांकां तो वळखो नासलो, तरी आसतना तो तांकां पाप मुक्त करूंक देवा लागीं मागता, तांकां भोगसूंक देवा लागीं मागता. आनी शुभ वर्तमानान जेजून आमच्या बापा शिकयली, ही आमच्या बापा समुदायीक प्रार्थना. आमी एकामेकाक भोगसूंक समुदायान मागता, देवाक पयली देवाची प्रशंसा करता आनी उपरांत ताचे लागीं वेगवेगळे आमचे आवडे पूर्ण करूंक मागता. तो देवाच्यो वाटो अद्भुत आनी अलौकीक. 1909 ह्या वर्सा 116 वर्सां आदीं एक फादर फ्रांसीस केलर म्हूण USA ह्या खेडेगांवांत वियोमिंग, ते थंय ट्रायबल्स रावताले, रेड इंडियन्स, त्या गांवांत वचूंक तो तयारी करता. जायत्या वर्सांनी त्या गांवांत तो वयतलो आनी एकदम लांब आसलो ताचे प्रवास. पूण ताच्या आदींच तो तांकां एक पत्र धाडटा, सांगता ह्या फुडच्या आयताराक हांव तुमच्या गांवांत येतलो आनी मीस करतलो.
हें आयकून ते सगळे गांवकारान खुशालकाय भोगता आनी ती एकामेकाक सांगतात पुढच्या आयताराक मिसाक येवची गरज. हें तांकां जायत्या तेंपान पाद्री वरवीं मीस भेटोवंक मीस व्हरपूंक संदी मेळटा, देखून ती सारकी खुशालकायेन भरून आसली. सो मीस जाल्या उपरांत ती आगापे म्हणजे भाव भयण्यांचें जेवण. मीस जाल्या उपरांत सगळीं एकामेकाक मेळटात आनी जेवण करतात आनी फादराकूय आपयतात जेवणाक वांटो घेवंक. जेवण जाल्या उपरांत कोण एकटो पॅरिशनर फादराक सांगता, फादर तुजी ट्रेनीचो टायमींग एक जाय तो तुका वेळ आसा, टायमींग सांजचो लेट सांजचे आसतली ट्रेन, सो तुका हांव आमच्या गांवांत भोंवडायतां, गांवांत फामिलीक मेळोवंक तुका भेट दिवंक तुका व्हरतां. बरें म्हटलें तें फादरान. आनी सो तो त्या गांवांत फामिलीक भेट दिवंक गेलो आनी असोच भेट दिता आसतना एका घराच्या फुडें एक बायल भायर आयली आनी तिका वळखिलो, रोमन कलर घातलेलो. सो फादराक, फादर म्हज्या घरा यो, मातशें यो आनी म्हज्या भावाचेर प्रार्थना कर, रोजार कर, तो बरो ना, एकदम बरो नासलो, मरणाचे तोणेर आसलो. सो फादरान मागणें केलें आनी ताका संदेसांव लायलें, तेलान माखलो, ताजे कडेन तेलां आसलेलीं आनी सुद्दां रोजार करून ताका साक्रमेंत दिवन कुमसार आनी कुमन्यांव दिवन ताचेर बेसांव घातलें. आनी तो पेशंट भुरगो एकदम खुशेन भरलो, कित्याक ताका ही संदी मेळ्ळी जेजूक घेवंक आनी दुसरे साक्रामेंत कुमसार जावंक. आनी सो ते सगळे साक्रामेंत घेतल्या उपरांत शांतपणी खुशाल बरीत तो मरण पावलो. आनी ताच्या तोंडार हास्य आसली, खुशालकायेन तो स्वर्गार आपल्या बापाक मेळोंक वयता. आनी त्या वेळार ती बायल फादराक म्हणटा, फादर तूं आज मीस कोत्तलो म्हणून म्हाका खबर नासली, खबर आसली जाल्यार हांव म्हज्या भावाक इगोर्जेन हाडटा आसतलें. म्हज्या भावान मागणें केल्लें की म्हाका म्हज्या मरणाच्या वेळार निमाणें साक्रामेंत मेळूंक देवा लागीं मागतालो. फादर येवन कुमसार करून कुमन्यांव दिवंक ताची खुशी आसली, इच्छा आसली. आनी सो त्याच सकाळीं तूं आयलो देवाच्या रुपान. ताची तब्येत एकदम बिगडलेली, मरणाचे तोणेर आसलो आनी देवा कडेन ताणें मागलें आनी देवान तुका पाडयलो आनी तुवें ताका मागणें करून मागून बेसांव घालून तो आज रूप स्वर्गार देवा थंय आसा. सो तेणी तिचे उपकार आठयले आनी देव बरें करूं म्हटलें. सो हे भाशेन
आमचे पाद्रींक जायत्यो काणयो सांगूंक शकता हांव. मिशनरी जिवीत कशे भाशेन जायत्या मनशांक आत्म्यांक तांणी साल्वार केलें पळय तें. जेजू म्हणटा मागात तुमकां मेळटलें, सोदात तुमकां सांपडटलें, दारार मारात आनी दार तुमकां उगडटलें. तुमी तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें देणगी दिवंक जाणा जायत जाल्यार स्वर्गीचो बाप तुमकां ताचे वोन अदीक कित्याक दिवचो ना. आनी एकाच उतरान जें तुमी मागतात, भावार्थान मागतात, देव तुमकां दिता. घोडये केन्ना केन्ना टायम डिले जातलें, पूण तुमकां कितें गरजेचें तो दितलो. तुमकां जाय तें तो दिवचो काय ना घोडये. केन्ना तुमकां जाय तें तो त्या वायटाक पडटलें. देवाक खबर आसा तुमकां कितें गरजेचें तें, आनी तो तें टायमार दितलो. सो मागणें करूंक कशें करचें शीस जेजूक विचारतात. जेजू तांकां सांगता मागण्यांक 2 विशय, एक विस्वास आनी चिकाटीपणां, पर्सिवियरन्स एंड ट्रस्ट आसूंक जाय. परत परत मागूंक जाय. कित्याक देव धारून काळजाचो असो न्हय. देव मोगाळ आनी तुमचे कडेन चिकाटीपणां मागता, तुमी त्रास घेवन मागणें करूंक जाय अशें न्हय. तो शीम मेर नासलेलो मोग आमकां दिता. प्रत्येक जाण आमी ताची मोगाचीं, आनी तें आमकां कितें गरज आनी आमच्या बऱ्याक तें तो दितलो. सो चिकाटीपणां जावन आसा एक चिन्न विस्वासाची. परत परत जें कितें बरें आमकां जाय तें आमी मागता. बोगसळे मागता, वायटांतल्यान आमकां निवारूंक आमी मागता, टॅम्पटेशनांतले निवारूंक आमी मागता. आनी देवाक खबर आसा आमकां कितें एकदम बरें, एकदम गरजेचें तें. आनीक एक काणी एका धाकट्या भुरग्याची. तेका देवाक मेळोंक जाय आसलें. एक ल्हान भुरग्याक देवाक मेळोंक जाय आसलें. सो आनी तेका खबर आसली आतां देवाक मेळोंक जाय, वरची जाय जाल्यार पयस वचूंक पडटलें. सो तो दिसाचें जेवण कितें जाय तें तेगे बुद्धी भरता. चिकन, रोल, सँडवीच, सॉफ्ट ड्रिंक, ज्यूस सगळें बॅगान भरून देवाक मेळोंक वयता. थोडो अंतर गेल्या उपरांत, घराच्या भायर पयस गेल्या उपरांत तेका एक जाणटो मनीस मेळटा. जार्दिनान, पाकान, तोयऱ्याच्या थंयसर एक ल्हान दोयरे न्हू, एक फोंड आसलो. ते उदकाच्या देगेर तो जाणटो मनीस बसलेलो आसलो. आनी तो भुरगो ताच्या कुशीन बसता आनी आपलें बॅग उगडटा आनी ज्यूस पिवंक वयता. ज्यूस पिवंक वयता आसतना ताणें त्या जाणट्या मनशाक पळयलो. ताकाय तान लागली आनी भूक लागलेली. सो ताणें ताका एक चिकन रोल दिलो. जाणट्यान मोगान तें स्विकारली आनी ते भुरग्याक खुशी जाली. जाणट्यान तें आपल्याचें जेवण घेतलें म्हूण. आनी ताणें एक गेव अ बीग स्मायल. हांसत्या तोंडान
ताणें ताका ज्यूस ओरपिलो. परतून त्या जाणट्या मनशान आपल्या तोंडार हास्य दाखोवन तें स्विकारलें. आनी ह्या जाणट्या मनशाची कुशालकाय ताच्या हास्त्या तोंड्यान पळोवंक हो भुरगो एकदम आश्चर्यचकीत जालो आनी तोय हांसूंक लागलो. आनी अशें सगळें दोनपार ताणें त्या जाणट्या मनशा बरोबर सारलें, हांसून खेळून. उतरांनी न्हय, फकत हांसून ते ताणें दीस सारलो. मागीर सांजचे घरा वचूंक तयारी केली. आनी वयच्या आदीं 1-2-3 ताणें पावलां मारल्या उपरांत फाटीं पळयलो आनी त्या जाणट्या मनशाक वेंग मारूंक तो गेलो. धाकटो भुरगो वेंग मारली आनी परतून त्या मनशान, जाणट्या मनशान ताका एक व्हडलें हास्य दिवन ताची वेंग स्विकारली. घरा पावल्या उपरांत, घराचें दार उगडल्या उपरांत ताची आवयन ताका एकदम खुशाल बरीत जाल्लो पळयलो आनी ताका विचारलें, इतलो हुशार कित्याक दिसता तूं? कितें केलें तुवें आज दीसभर? आनी त्या भुरग्यान तिका परतीपाळ केलो, हांवें आज देवा बरोबर जेवण केलें. आनी प्रश्न विचारच्या आदींच, आवयन आनी एक प्रश्न विचारच्या आदींच त्या भुरग्यान म्हटलें, आनी ताच्या तोंडार ती हास्य पळोवन म्हाका एकदम खुशालकाय भोगली. कित्याक तसलें हास्य, स्मायल हांवें केन्नाच पळोवंक ना. हेच भाशेन जाणटो मनीसूय आपल्या घरा गेलो आनी घरा गेल्या उपरांत ताच्या पुतान दार उगडलें आनी ताका एकदम खुशाल बरीत पळयलो. तूं आज इतलो खुशाल कित्याक दिसताय? कितें केलें तुवें आज तुका इतलो खुशाल जावच्याक? ताणें म्हटलें, हांवें चिकन रोल आनी ज्यूस हांव पियेलो देवा बरोबर पार्कान. पूण ताच्या पुतान दुसरो प्रश्न विचारच्या आदीं ताणें म्हटलें, आनी तो देव इतलो तरणाटो भुरगो म्हूण म्हाका समजूंक कठीण जालें. कित्याक म्हाका दिसलो देव म्हणजे व्हडलो मनीस आसतलो म्हूण. सो जायते पावटी आमकां कितें जाय, कितें गरज ती देवाक खबर आसा. आनी जेन्ना आमी मागता, आमी सोदता देवा तांय आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक, आमच्या जिविताक मार्गदर्शन दिवंक देव आमकां पावता. मनशा वरवीं, वस्तू वरवीं, घटने वरवीं. जायते पावटी आमकां मोग जो आमकां जाय तो एका वेंगे वरवीं आमकां मेळटा, हास्य वरवीं आमकां मेळटा. दुसऱ्यांचे दूख त्रास आयकूंक, काणयो आयकूंक वेळ दिता तेन्ना देव आमकां मेळटा. आनी देवाचें अस्तित्व आसून आमी जे कितें कार्य करता तें जावन आसा एक तरेचें मागणें. आनी जितले पावटी आमी दुसऱ्याक बरें करता, आदाराक पावता, तितले पावटी आमकांय दुप्पट बेसांवां मेळटात.